कुडीच्यो ओडण्यो मस्त आसात, पूण जें कितें तुज्या कुडीक गरजेचें तें मात्र तुवें करचें न्हू. तुज्या कुडीच्या गरजांक वचून देवाक विरोध येताय की तें तुवें पयलें पळयचें. देवाक विरोध वचून तुज्या कुडीच्यो गरजो तुवें दिसून कितें फायदो. कोरिंथकाराचें पत्र दुसरें पत्र सांगता, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, 5वो अध्याय 7वें वाक्य सांगता, कित्याक आमी आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन न्हय, आमच्या दोळ्याच्या दिश्टीन न्हय, भगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. देखून आमकां दोळ्याची दिश्ट संवसारान चलोवंक गरज आसा, पूण देवा सांगता जियोंक आमकां भावार्थाची दिश्टी गरज आसा. देखून हे दोनी आमी सारके बॅलन्स करूंक जाय. जर आमच्या दोळ्यांची दिश्ट आमी दिसना जाल्यार ताका ते ते टेस्टाक वचून गी, एक डॉक्टराक मेळोन गी, ताका जाय ट्रिटमेंट करन गी, ताका मागीर नंबर सर जाल्यार चश्मा दवरून काळमणी करून आमी दोळ्यांची दिश्ट सारकी करूंक पळयता. तर आत्मीक दिश्ट आमी कित्याक सारकी करूंक पळयना? आत्मीक दिश्ट कित्याक आमची गैरी गैरी दिसता? आत्मीक दिश्ट आमचे खंय प्रॉब्लेम आसात ह्या विशयान ते आमी पळयचे न्ही गे. देखून देवाचें उतर क्लियर सांगता, कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, भगार भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलता. भावार्थाचो उजवाड म्हळ्यार आमची आत्मीक दिश्ट बरी जायचे म्हूण सांगता. दोळ्यांची दिश्ट कुड्डे आसले कितलोगी लोक आसा. तुमी दुसऱ्या सेंटरांनी पळय गेल्यार, पट्टा सेंटरान गेल्यार थंय 2 जण कुड्डे आसात. तांची आत्मीक दिश्ट आमच्या कितल्याकी बरी आसा. दोळ्यांची दिश्ट तांकां ना, पूण देवाक ते रूप पळयता. देवा सांगता आसात, देव तांकां कितले संदेश दिता, कितें पुरा लोकांक कोणाक पुरा विसरून काडला, कोणाक पुरा अभिषेक केला, ते सगळे संगती ताका कळीत करतात. तर आमी आत्मीक तरान कितली बरी दिश्ट जोन काण गेल्या की म्हणून आमी चिंतून पळयचे. देखून आमचे कशी आमची दोळ्यांची दिश्ट गैरी जाल्यार ताका जाय जाल्यार आमी ट्रिटमेंट करता गे, तशेंच आत्मीक दिश्ट गैरी जाता आसतना आत्मीक दिश्ट भावार्थाची दिश्टेन आमी पळोवंक शकना, देवाक पळोवंक शकना. भावार्थाच्या दिश्टीन आमी देवाक भोगूंक शकना. भावार्थाच्या दिश्टीन आमी जेचो मोग अनुभव करूंक शकना. भावार्थाच्या दिश्टीन ताच्या उतराची सकत आमी आपणावंक शकना जाल्यार तर आमच्या आत्मीक दिश्टीन कितें तरी समस्या आसात, प्रॉब्लेम आसात, ते सारके करून काणगेचे. देखून आत्मीक दिश्ट आमची बरी जायचे. देखून दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय, भगार भावार्थाच्या उजवाडान आमी चलता. देखून भावार्थाचो उजवाड आमकां बारीक गरजेचो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी मुखार सांगता आमकां रोमकाराचें पत्र सांगता 12वो अध्याय 2रे वाक्य सांगता, रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2 अशें सांगता, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. जेजू सांगता जियोवचें जाल्यार ह्या संवसाराची साल आदार जियोंक जायना. बदलाक तुमची मोना नवी जावं दीत, तुमची मोना नवी जावं दीत, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं दी. आनी तो वळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात, आनी खंयचें बरें आनी देवाक म्हणटा तसलें आनी संपूर्ण की म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. पळय आनी एक पट्या वाचता, ह्या संवसाराचे साल तुमी आदारी नाकात. पयले सुवातेर जेजू सांगता जियोवचें जाल्यार ह्या संवसाराचे साल आमी आदारूंक जायना. ह्या संवसाराच्या उंदोण्याक लागून जियोंक जायना, कुडीच्या ओडण्याक लागून जियोंक जायना, संवसारांत कितें आसा तातूंत गमात मारून तातूंत जियोंक जायना. देवा सांगता जियोवचें जाल्यार दुसरे संगत ह्या संवसाराच्या खंयच्या भुलोण्याक आमी ओडण्याक आमी वळख जावं नजो, आमच्या कुडीच्या ओडण्याक आमी वळख जावं नजो. देखून संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात म्हणून सांगता देवाचें उतर. बदलाक तुमची मना नवी जावं दीत, नवे चिंताप येवं दी. हे संवसाराचे चिंताप न्हय, ह्या आमच्या कुडीच्या ओडण्याक धदोसकाय करचे चिंताप न्हय. बगर देवाची खुशी कितें म्हणून समजोवची ती मोना, ते तसलें मोन आमकां जाय. देवान म्हजे पासत कितें सगळें तयार करून दवरलां, देवान म्हजे कशें चिंताप आसा, देवाची येवजना कसली म्हज्या जिवितांत, तें चिंतून पळोवन आमी आमचें जिवीत मुखार व्हरूंक जाय. देखून आमचें रुपांतर जावं दे म्हणटा. सोमी कशें रुपांतर जावन ताबोर दोंगरार दाखयलें तशें आमी रुपांतर जावंक जाय. तो वळू त्या दाळा मात्र देवाची खुशी आमच्या जिवितांत कसली म्हणून आमी समजून काडूंक शकतले. आनी खंयचें बरें खंयचें वायट आनी देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण की म्हणून आमी समजून घेतले. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून ह्या संवसाराच्या सोर वशांत आमी मेकळे जावचे गरज. कुडीच्यो ओडण्यो आमी धदोशी करूंक वेचे न्हय. देखून आमकां मस्त डिजायर्स आसा, कुडीक आमकां मस्त पळयल्लें जाय, पूण जाल्यार देवाक कितें मानता तसलें म्हणून पळोवन
ते मात्र आमी आमच्या कुडीक दिवचे सोडून जे कितें देवाक मानवना या देवाक विरोध येता देवाच्या उतराक विरोध येता ते आमच्या कुडीक लागोंक सोडून नसो. देखून आमची कूड पवित्र जावन आसा. देखून पळया एक मरण जाल्या उपरांती याजक ते मरण धुंपयता कित्याक आमची कूड पवित्र म्हण दाखयता. पवित्र ती देखून ती धुंपयता. धुंपोवचें कोणाक? सक्रामेंताक मात्र आल्तारीक मात्र धुंपोवचें. मीस पेटयतना मात धुंपोवचें. पूण जाल्यार एक मनीस मरता जाल्यार त्या मरणा वेळार ताचें मरण धुंपयतात. कित्याक धुंपोवचें म्हळ्यार कित्याक ताची कुडी पवित्र म्हणून तो दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमी समजून काणूंक जाय मुगोच्या भाव आनी भयणी. मुखार आमी पळोवंक गेल्यार उपदेशकाचे पुस्तकांत 3रो अध्याय 1लें वाक्य. उपदेशक 3रो अध्याय 1लें वाक्य. हर एका वस्तूंक एक काळ आसा. आकाशा पंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा. देखून आमचें जिवीत बदलूंक एक काळ आसा. तो काळ आयला आतां आनी हर एका कामाक एक वेळ आसा. आमचें काम करचो वेळ आसा. तो वेळ आयला. दोनी वेळ आमचें जिवीत बदलूंचोय वेळ आयला. जेजू सांगता जिवंक आमकां एक आपोवणें दिता. हे सगळें आतां 2 वर्सां जावन कितें पुरा चलता. पॅन्डेमीक टायम कोविडाचें ते पुरा इन्फेक्शन ते पुरा मस्त लोक आज मरण पावला. मस्त लोक कश्टांत आसा. मस्त लोक आस्पत्रेनी आसा. कश्टून आसा आजुनी. आनी थोड्या गांवांनी सगळें कोवीड येदोळूच मस्त उणें जालां. असल्यो संगती आसात. पूण हें पुरो समजतना आतांचो हो काळ आयज तो काळ आमची जिणी बदलूंक जेजू सांगता जियोंक फुडें सरोंक हो एक ऐन काळ जावन आसा. आनी हो वेळ आयला म्हणटा उपदेशक. एक हर एकाक एक काळ आसा. देखून आयचो आतांचो काळ आमची जिणी बदलूचो काळ. देवा सांगता जियोचो काळ. संवसारांत गम्मत मारचो काळ न्ही हो. या मजा मारचो काळ न्ही हो. ह्या वेळार मग्न करचो काळ. उपास मग्न करचो काळ. आनी देवाचें उतर बसचो काळ. आराधन करचो काळ हो. आनी देवाच्या महिमे खातीर आमी जियोचो काळ जावन आसा मुगोच्या भावा आनी भयणी. जुआंवचो वांजेल 6 अध्याय 30 आनी 5 वाक्या. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35 सांगता जेजून तांकां सांगलें हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सर्चेन येता तो केदींच बुकेवचो ना. म्हाका सतमानता तो केदींच ताणें येवचो ना. जेजू हर एक जिविताच्यो जरी जेजूतान वाळटात. जेजूतान वाळटात त्यो जिविताच्यो जरी ताचे थंय आमी आसल्यार मात्र आमकां जिवीत आसा. ताचे थंय तोत्त कित्याक जिविताचो उंडो आनी तोत्त जावन आसा त्या जिविताचो उंडो जाल्ल्या वरवीं आनी ताचे सर्चेन येता तो कोणूच भुकेवचो ना या कोणूच ताणें येवचो ना. देखून आत्मीक तरान आमी ताण भागयचे आनी आत्मीक तरान आमी खाण खायचे. कित्याक आत्मीक तरान म्हळ्यार आमी मागणें करचें देवाचें उतर वाचचें आनी आराधना आनी कांय आमकां भायर वचूंक जायना जाल्यार इगर्जेक वचूंक जायना जाल्यार खंय यूट्यूब चॅनला मुखांतर जायती मागणी आसा. जायती आराधना आसता. जायते नोवेनां आसतात. खंय तरी एक बरेंपण आमी करूंक प्रयत्न करीचे मुगोच्या भावान भयणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 13 वर्स 3. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 13 वर्स 3 अशें सांगता आपल्या तोंडाचें नियंत्रण करता तो आपलो जीव राखता. देखून जिविताचे जरी खंय तावन वाळटात गी म्हणून आमचें तोंड पळय कोण नियंत्रण करता. आमकां मस्त कित्याक म्हळ्यार उलोवंक सुरू केल्यार मस्त आमी उलयता. मस्त संगती उलयता आनी ह्या जिबे वरवीं ह्या तोंडा वरवीं जायतीं पातकां घडटात. जाकोबाचें पत्र वाचल्यार 3रो अध्याय पुरो जिबेता कितें पुरो घडटा की म्हणून जाकोब थंय सविस्तर तरान विवरण दिता. देखून आपल्या तोंडाचो नियंत्रण करता तो आपलो जीव राखता. आपले वोंट रुंद उगडता तो आपणाचो नाश करता. देखून आमचे वोंट आमचे तोंड आमची जीब सांबाळीचें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. जेजूचे उदारत जावन आसा. देखून आमचे तोंड आमी सांबाळीचें. आमची जीब आमची सांबाळीचें. आमचे वोंट आमी सांबाळीचें. हें सगळें कोण नियंत्रण पंचेंद्रिया म्हणटात 5 विश्व आमचे नियंत्रणाक हाडल्यार पळय सगळें नियंत्रणार येता. सगळें आमची कूड नियंत्रणार येता. देखून आमकां ओडण्याक ओडची ह्या संवसाराच्या ओडण्याक ओडची आमचे 5 पार्ट्स ह्या इंद्रिया म्हणटात हे हाचे तावन आमी सुरक्षीत राखूंक जाय आनी हाचे तावन ह्या टम्पटेशना तावन आमी पयस वचूंक जाय. हाचे तावन भायर येवंक जाय मुगोच्या भावा आनी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. किर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 20 आनी 3 अध्याय 6 वाक्या. किर्तन चॅप्टर 23 वर्स 6 सांगता सगळ्या म्हज्या जिवितांत सगळ्या म्हज्या जिवितांत दया आनी मोग म्हाका खरेंच सांगात दितली.
दया, देवाची दया आनी देवाचो मोग आमकां सांगात दितली, आमचे संगत आसतली. मस्त जाणां एकसूरपण बसतात तांकां खंडीत जावन देवाची दया आनी देवाची काकूळ देवाचो मोग सांगात दितली. सर्वेस्पराच्या घरांत हांव सदां काळ रावतलो. संवसारांत आसल्यान आमी जेजू संगता जिवचे म्हळ्यार सर्वेस्पराच्या घरांत आमी वस्ती करचे. आमचें घर सर्वेस्परान वस्ती करचें घर जाता आनी ताचे सांगता आमी वस्ती करता. कित्याक आमी सांगता जियेता. कित्याक देव आमचे सांगता आसा. इमानुएल म्हूण ताका नांव दिलां. कित्याक तो आमचे सांगता आसा, आमचे सांगता रावंक आशेता. तुज्या घरांत तो रावंक आशेता. देखून ताका तुवें घरांत कान घेता आसतना तुज्या घरांत ताका हाडिचें जाल्यार तुजें घरय नितळ जायचें, तुजें मन, तुजें काळीजय नितळ जायचें, तुजें मनय नितळ जायचें. तुज्या घरांत देवाक मानवनांतल्यो पुरा संगती दोन कान घेवन बसल्या त्या घरांत देवान रावचें जाल्यार कशें सांग. म्हजे सांगता देव रावंक आशेता, तुजे सांगता देव रावंक आशेता. तुज्या घरांत आनी म्हज्या घरांत देव रावंक आशेता. तर म्हजें काळीज, म्हजें मन नितळ ना जाल्यार देवान रावचें कशें. म्हजें घर नितळ ना जाल्यार देवाक मानवनांतलें सगळ्यांक म्हज्या घरांत दवरलां जाल्यार त्या घरांत देवान रावचें कशें, येवचें कशें ताणें. देखून आमी पळया कोणी सैरी येतना या बेजमेंताक या जाग येतना आमचें घर पुरा नितळ करून क्लीन करून पुरा दवरता. वर्साक एक मनी नितळ जाता. फेस्ताच्या टायमार गी ना जाल्यार बेजमेंत करतना गी नितळ जाता. घर पुरा नितळ करता. कित्याक आमचें घर नितळ आसाचें. कित्याक देव आमच्या घरांत येता. देव आमच्या संगता बिडार करता म्हणून. वर्साक एक येवचें गी, तो सदां न्हीत नाका गे आमकां. वर्साक एक देवान आमच्या घरा भितर आयल्यार पुरो गी. सदां न्ही तो आमकां नाका गे. आमच्या संगता नाका गे तो. आमचे संगता जिवोवचें नाका गे ताणें. या आमी ताचे संगता जिवोवचें नाका. आमी ताचे संगता जिवंक शिकया. हें गरजेचें. देखून आमी रावचें. घरी तें देवाचें मंदीर. तुजें काळीजी, तुजें मोनी देवाचें मंदीर. देखून पूर संगती नितळ आसूंक जाय, पवित्र आसूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. गादीचो पुस्तक 10 अध्याय 17वें वाक्य आमकां अशें सांगता. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 10 वर्स 17 शिकोवन एक लक्ष दिता तो जिविताच्या वाटेन चलता. शिकोवन एक देव शिकोवन दिता. देव आमकां सोर रितीचें ट्रेनिंग दिता. ताच्या उतरा प्रकार आमकां ट्रेनिंग दिता. ताका लक्ष दिवंक जाय, ताच्या उतरांक कान दिवंक जाय आनी त्या उतरा प्रमाणे जिवंक जाय, ताच्या उतरा प्रमाणे चलोवंक जाय. पूण सूख दाखोवन दिल्ली वळखून घेना तो वांकडी वाट धरता. आमी हर एकल्यान आमकां थोडे फावटी सांगचें आसा. आमची सूख तीच दितना आमी आयकूंक जाय. मगच्या भावा आनी भयणी, ल्हानांनी जावं दी व्हडांनी जावं दी, जर आमची सूख कोणी दाखोवन दिता जाल्यार तें आमी मानून घेवचें, एक्सेप्ट करचें. एक बरें गूण म्हाका आनी तुका आसूंक जाय. देखून देव आमकां ताचे उतार आमी आयकतना, ताचे उतार आमी वाचतना आमकां तो तीच दिता. आमची सूख दाखोवन दिता आनी ती सूख आमी तितून ताचे सांगता जिवंक आमी फुडें सरचें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी मुखार सांगता आमकां हेब्रेवाचें पत्र 12 अध्याय 14वें वाक्य. हेब्रेव चॅप्टर 12 वर्स 14 सांगता, सकडा लागीं समाधानेन जिवंक आनी भाग्यवान जावंक सोदा. सकडा सांगता समाधानेन जिवंक सोदा आनी भाग्यवान जावंक सोदा. बारीक कश्टांची गजाल. सकडा कडेन समाधान जिवचें सादत ना म्हणलें बरी आसा आजकालची परिस्थिती. भायर सोडी आमच्या कुटुंबांत एकामेका समाधानान जिवोवचें आज मस्त उणें जालां. आमी आज कुटुंबा चिंत खंय एका फंक्शनाक नाजाल्यार एका मरणाक मात्र मेळटा. दुसरे कडेन आमी मेळोवंक ना. आमच्या कुटुंबाक संबंद कितें केला, आमी पयस गेल्या. आमी इंडिविज्युअल लायफ जिवंक सुरू केलें. आमचें वैयक्तीक जिवीत आमी जिवोवचें सर जालें. दुसऱ्यांचें कोणाचें एटॅचमेंट नाका. म्हाका म्हजें घर, हांव म्हजें कुटुंब तितल्यांत पुरो म्हणून चिंतून आज भाव भयणी सांगता सयत संबंद पयस करून आनी कुटुंबान सयत संबंद पयस करून जिवंक आज मस्त लोक प्रयत्न करता. देखून एक उतार आमकां सांगता, जेजू सांगता जिवोवचें जाल्यार तुवें पयलें कुटुंबान समाधानान जिवंक जाय. भाग्यवान जावंक तुवें सोदीचें. संवसारान तुवें भाग्यवान जावंक सोदीचें. तोळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. तोळ मात्र सोम्या सांगता जिवंक शकतल्यात. तोळ मात्र सोम्या सांगता रावंक शकतल्यात. तोळ मात्र सोम्याक बगूंक शकतल्यात. तोळ मात्र सोम्याची कृपा बगूंक शकतल्यात. मगच्या भावान भयणी, हांवें आनी तुवें सोम्या सांगता रावचें जाल्यार पयल्या सुवातेर ह्या संवसारांत हर एकल्या लागीं समाधानान जिवंक आमी सोदीचें. कुटुंबांत एकवट आमी हाडूंक प्रयत्न करीचे. आमी दुस्मानगाय कुटुंबान दवर नजो. भावा मैदी मध्ये जावं दी, कुटुंबा मध्ये आमी दुस्मानगाय दवर नजो. हर एकल्यांक आमी बक्षिचे. तांचे सूख आसा जावंक पुरो ह्या
आमची सूख आसा जावंक पुरो. एक हातान ताळयो पेटूंक जायना, दोन हातांनी ताळयो पेटीचेच पडटा. दोन म्हणटाना तर ताची मात्र सूख काडल्यार जायना. ताची हांव सूख काडटा जाल्यार म्हजें थंय कालें तरी सूख आसा जेनेगी. खंडीत जावन हें पुरा समाधान, हें पुरा सारकें करी जाता. वो वेळ आमच्या कुटुंबा बरा सारकें करचो, वो वेळ आमचो संबंध बरो करचो, वो वेळ जावन आसा आमी एकामेका भक्षणी दिवचो, वो वेळ जावन आसा देवाचो मोग करचो मोगाच्या भावा आनी भयणी. देवा सांगता जिवंक फुडें सरचो वेळ जावन आसा. वो काळ कश्टाचो आनी अनवराचो जाल्यार देव आमच्या संगत आसल्यार आमी सक्सेस जातले, आमी सार्थक जातले. प्रेज द लॉर्ड. गलतकारांचे पत्र सांगता 2 अध्याय 20 वाक्य, गलेशियन चॅप्टर 2 वर्स 20 अशें आमकां सांगता, क्रिस्त सवय म्हाका खुरसायला, क्रिस्त सवय म्हाका खुरसायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय. पळया, आमचें जिवीत क्रिस्त सांगता म्हळ्यार म्हजें जिवीत क्रिस्त सांगता जाल्यार हांवें खुर्साक, हांवें जेजूच्या खुर्साक हांवें खिळोवंक जाय. हांवें क्रिस्त सवय म्हाका खुरसायला, ताचे सांगता म्हाकाय खुरसायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. हें आमचें थंय जायचें. हे दोळमसर आमी आमच्या खातीर जियेतले, आमी आमच्या कुटुंबा खातीर जियेतले, आमी आमच्या भुरग्यां खातीर जियेतले, आनी आमी क्रिस्त सांगता क्रिस्ता खातीर आमी जिवंक जाय. कितलो तेम आमकां हो मेळटा तें आमी नेना, पूण आमी मेळटले दीस आसा पळय आनी मुखले दीस क्रिस्त सांगता जिवंक आमी फुडें सरीचे, ताचे सांगता आमी जियेचे. देखून क्रिस्त थंय म्हजे थंय क्रिस्त जियेता म्हणल्यार अनुभव म्हाका मोगाचे. रक्ता मसान हांव जियेता जाल्यार तें जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पासत आपलीच भेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता. आनी म्हजे खातीर तुजे खातीर कुर्साच्या मरण पर्यंत खालतो जालो. आपल्या कुर्सार तो मरून आपलो जीव सयत अर्पूण, आपल्या रक्ताचेर एक थेंबे म्हजे खातीर आनी तुजे खातीर अर्पूण त्या कुर्सार तागेले त्या मोगा वरवीं आमी ताच्या सांगता जिवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी त्या भावार्था वरवीं हांव आनी तूं जिवंक शकता मोगाच्या भावा आनी भयणी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मॅथ्यूस एवांजेल सांगता आमकां 6 अध्याय 25 वाक्य, मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25 सांगता, देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगोरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. कानाप्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसनाप्रास कूड व्हरती न्हय गी. कानाप्रास तुजी कूड व्हरती न्हय गी. पळया, कानाप्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसनाप्रास कूड व्हरती म्हूण सांगता. देखून आमी खंयची खंत हुस्को सोडया. सोम्या सांगता जिवोवचें म्हळ्यार कालें कोता की संपूर्ण तरान ताचेर डिपेंड जावन जिवोवचें. ताणें दिल्यार मात्र म्हाका आसा, ताणें दिना जाल्यार कांय ना. देखून तो दितात, तो केतेंच तुका एक दीस उपास पडून सोडचो ना, खंयचेंच उणेपण जावंक तुज्या जिवितान सोडचो ना. ताचें सांगता जियेता जाल्यार. देखून सांगता तरणे शिव तरी उपाशी पडत, पूण म्हजीं भुरगीं केदींच उपाशी पडचीं नात म्हणून. देखून ताच्या भुरग्यांचो तो मोग करता, ताच्या जिवितान तांकां वांटो दिता, ताच्या जिविताच्या सांगता तो जिवंक आमकां दिता, ताच्या सिंहासनार बसूंक आमकां अवकाश दिता. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी जिवोवचे काली मेल्या उपरांत मात सोम्या सांगता जिवोवचें न्ही. जीव आसतना सोम्या सांगता जियेल्यार मात्र मेल्या उपरांत आमकां गॅरंटी ताच्या सांगता जियेता म्हणून. जर संवसारांत आमी सोम्या सांगता जियोवना जाल्यार मेल्या उपरांत सोम्या सांगता जियेता म्हणल्यार खंयची गॅरंटी, खंयची गॅरंटी सांगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमकां मुखार सांगता उपादेशक 7 अध्याय 14 वाक्य, उपदेश पुस्तक 7 अध्याय 14 वाक्य सांगता, सुखाच्या काळार संतोष भोग, सुख मेळटाना संतोष भोग आनी कश्टांच्या काळार अशें चिंत. दोनीय काळ दिल्ले देवानच, दोनीय काळ केल्ले देवानच आनी आपणा उपरांत कितें घडतलें म्हणून मनीस नेना. देखून ह्या उपरांत आनी कितें घडतलें म्हणून आमकां कळीत ना. आतां इतले 2 वर्सां लागीं लागीं चलोवन येताय पुरा, आनी कितल्या वर्सां आसतलें कालें आसतलें आमी नेना. देखून सूख मेळटाना सूख भोग, दूख मेळटाना दुखाक तयार राव आनी देवा सांगता जिवंक सीख. त्या दाडा तुजें दूख पयस वयतलें, निरासपण पयस येतलें, सलबोनी पयस येतली, सगळे रिणाचे भायर तुजे तान पयस वयतलें. कित्याक तुका पोसतलो तो देव आसा. तूं देवाचो जनीत पूत, तूं देवाचें जनीत धू तूं. देखून तुमकां देव पोसता, म्हाका आनी तुका देव पोसता. देखून त्या पातयेन आमी ह्या संवसारांत जिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 7 वर्स 14 सांगता, म्हूण 7 अध्याय 14 वाक्य सांगता, म्हज्या पुता म्हजी शिकवण विसर नाका.
जेजू देव परत परत सांगता, म्हज्या पुता म्हज्या धुवे म्हजी शिकवण विसर नाका, म्हजे आदेश तुज्या मनान धर, कितें हांवें सांगलां तें मनान धर म्हणटा. कित्याक तुज्या जिविताचे दीस आनी वर्सां ते वाडयतले आनी तुका शांती दितले. तुज्या जिविताचे दीस, तुज्या हांवूक ते दीस वाडयतले, हांवूक तुज्या वाडयतले आनी वर्सां ते वाडयतले तुज्या जिवितांत आनी तुका शांती दितले. पळया, देवाचें उतर आमी आयकोन त्या उतरा प्रमाणे जिवंक मुखार सरता जाल्यार, जेजू सांगता आमी जिवंक फुडें सरता जाल्यार आमची हांवकी वाडतले, आमचे दीस वाडतले आनी तो आमकां शांती दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मुखार अशें सांगता देवाचें उतर, फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र, 1 अध्याय 20 आनी 1 वाक्य. आनी हें उतर आमी पळया. हे आमचे निमाणो उद्गार वत्तू जायचे आनी आयच्या ह्या देवाच्या उतराचो निमाणो वांटोय वत्तू जावन आसा. म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त. हांवें वाचता जाल्यार हांव क्रिस्ता खातीर वाचतां, हांव मरता जाल्यार क्रिस्ता खातीर मरतां. केदाला मरतलो, फाल्यांगी परवांगी ताच्या परवांगी म्हाका कळीत ना, पूण हांवें जियोवचें जाल्यार क्रिस्ता खातीर जियोवचें, हांवें मरचें जाल्यार क्रिस्ता खातीर मरचें. हो उल्लेख आमचें तें आसचें, हो उद्गार आमी उसारचें आनी असलें जिवीत आमी जिवंक फुडें सरचें. देखून हें जावन आसा क्रिस्त सवें जिवीत. म्हजें जिवीत क्रिस्त सवें, म्हजी जिणी क्रिस्त सवें. देखून ह्या संवसारांत तुवें सक्सेस जायचें गी आनी तुका जाय जाल्लो प्रतिफळ पुरा देवान दिचें गी, तर जेजू सांगता जिवंक फुडें सरया. आनी एंत निमाणें उतार जावन आसा, म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.